दिवचले आणि सत्तरी खातीर आमी जो जनता दरबार केला त्या जनता दरबारान आमकां अशें दिसता की हो भाग गोंयचो इज अबाउट रिच लँड पुअर पीपल. ते आतां आमकां कोणे तरी हांगा सांगलें की हो गांव इज अबाउट रिच लँड अँड पुअर पीपल. सो लोकांच्यो खूब समस्या आहा. लोकांच्यो समस्या मेनली आतां चड फुडें पावल्या कित्याक मायनींग सुरवात जाता म्हणून अनावन्स केल्लें आहा. मायनींग सुरवात जाता म्हणून प्लॅन केला पूण मायनींग सुरवात जातना अनप्लॅन्ड भशेन तांणी सुरवात करपाची सगळी मोहीम सुरवात केल्या. हातून प्लॅन कसलोच ना. हातून स्थानीक मनशाचो इंट्रस्ट ताका तो हांगाचो लोकल म्हणून ताका नोकऱ्यो मेळटल्यो ताजो फायदो जातलो हाजेर कांयच विचार करूंक ना. सो लोकांक हांगा भंय आहा. लोकांक भंय आहा आनी हांगाचो मुखेलमंत्री सांगता की भिवपाची गरज ना. श्रीपाद भाऊ सांगता की पळोवया म्हणून. सो लोकांक आतां ते पळोवया आनी भिवपाची गरज ना हाजेर वाज आयला आनी लोक आपल्यो समस्या आपले कितें कागाळी आहा त्यो सांगपाक हांगा आयले. आनी दिसता म्हणटा ते दिवचलेन तरी करप्शन खूब वाडलां, दादागिरी वाडल्या, लोकांचो हॅरेसमेंट जाता. आनी हे हांवें कितें म्हजें हांवून सांगना, लोक जे सांगतात ताजेर क्लियर कट दिश्टी पडटा. आनी एक नवी वस्त जी आमी साश्टीकारांक खूब पयलीं दिसताली ती आज ह्या तालुक्यान दिसूंक लागल्या म्हणटा ती डेमोग्राफी. की सब डिविजन जमनीचे इतले लूज पद्दतीन करतात आनी इतले सारके लूज सरकार ताका परमिशनां दितात की हो वाठार गोंयकारांचो उरतलो काय ना, फाल्यां गोंयकार हांगा जगतले काय ना हाजेर व्हडलो एक प्रश्नचिन्ह आहा. आनी म्हाका दिसता हे इश्यूज सगळे म्हाका एसेंब्लीन रेज करचे पडटले. हांव रेज करतलो. हांव सरकारा कडेन मागता की ह्यो कागाळी हे सर्वसामान्य गोंयकारांच्यो कागाळी आनी ताका कोणें तरी आवाज उठोवंक जाय आनी हो उठोवपाक हांव हांगा आयिल्लो आहा. मायनींग सुरवात म्हळ्यार रिस्टार्ट ऑफ मायनींग. हे रिस्टार्ट ऑफ मायनींग जें आहा हें मायनींग करतना खूब गोश्टी प्रॉमीस केल्ल्यो पूण तश्यो तर जायना अशें दिसता. पयलें म्हणल्यार सगळे भायले लोक भितर सरतात. स्थानीक मनशाक पोट ताचें सेक्युअर करपा खातीर मायनींग परती सुरवात करतले म्हूण सांगिल्लें. तें अजून मेरेन जायना. इवॅक्यूय प्रॉपर्टीचो इशू इवॅक्यूय प्रॉपर्टीचो इशू तस्सो आहा. थंय आतां मुखेलमंत्री म्हणटा की 2014चे मागीर बांदले आनी आपूण मोडटलो म्हणून. इवॅक्यूय प्रॉपर्टी म्हणटा ती राखून दवरलेली स्थानीक मनशाक जमनी मेळच्यो म्हणून. मोडून लँड बँक करून प्रॉपर्टी बँक करपाक न्ही. आज सरकार उलयता भशेन अशें दिसता की स्थानीक मनशाक ढुकलून ताका धांवडावन ते आपल्या खातीर एक लँड बँक तयार करूंक सोदतात. तिसरें म्हणजे करप्शन आनी हॅरेसमेंट लोकलांचो. लोकप्रतिनिधी जे सोयरे करता ही हांगा कंप्लेन आयकूंक येता. आनी म्हाका दिसता हाजेर उलोवपाक जाय, कोणा तरी आवाज उठोवंक जाय. आज 33 लोक सरकाराक सपोर्ट करतात. सरकाराक ओपोज करपी कमी आहा आनी ह्या वाठारांतले कोणूच एकटोय मनीस ना. ताजे खातीर असल्या वाठारांक स्थान दिवप, आपले फोकस दिवप हें चड गरजेचें. आनी हाजे फुडें हांव येतलो. म्हाका दिसता म्हजी चूक जाल्यार हांव इतलो लेट आयलो नाजाल्यार खूब प्रश्न हांगाच्यानूच वचपाचे.